साश्ट म्हाल पोर्तुगीजांनी गोंयांत येतकच घेतिल्ल्या पयल्या काबिजादी मदलो एक. साश्ट ह्या नांवाचें मूळ जायत्या लोकांक खबर ना. साश्ट म्हणजे संस्कृतांत सासष्ट. कांय जाणांच्या मनांत कोंकणांत स्थायीक जाल्ल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण कुटुंबावयल्यान तें नांव आयलां. सासष्ट कुटुंबां साश्टींत आयिल्लीं. ह्या म्हालांत जायतीं तथाकथीत भारत पोर्तुगीज तरेचीं घरां पळोवपाक मेळटात. व्हडलीं वारांदां, मोटीं गडगंज दारां आनी सोबीत मेस्तवत आमकां इतिहासांत व्हरतात. ह्या घरांच्या सालांनी मांडो गायताले. 451 वर्सांच्या वसणुकवादी इतिहासामदीं क्रिस्तांव गोंयकारांनी आपली पयलींची वळख दाखोवची म्हणून संगीत हे गवाय केलें. राजकीय संदर्भांत संगीती सूर भारतीय सुरवातीचे चिड्डप जातूंत पोर्तुगीज राजभास आसली. क्रिस्तांव गोंयकारांनी आपलें संगीत निर्माण केलें. कोंकणींत गायलें आनी पोर्तुगीज मोदेलां प्रमाणें केलें. हाची बरी देख म्हळ्यार मांडो आनी ताका एक पावंडो मेळ्ळो. क्रिस्तांवांच्या काजरां वेळार बी मांडो गायताले. गितां त्या सुवाळ्याक सोबे सारकीं आसतालीं. केन्नाय व्हंकलेची सोबीतकायेची तुस्त करीत आपल्या मोग्याची याद काडपी चले चलयो मांडो गायताले. मांड्याचे विशय जायते आसतात. झडकारिल्लो रडपी मोगी गोड गोड उतरां दितात. मोगी वेगळी जातात ही तुमच्या भावनांचें प्रदर्शन करपाकूच पुरो. केन्नाय तुमकां रडन दिसता, केन्नाय तुमी घुस्पतात. जायत्या मांड्यांनी पोर्तुगीज उतरां आयल्यांत. उपरांतच्या मांड्यांनी राजकीय घडणुको वो विशय घेवन ताचो भगल्यो मारताले. घुमट आनी रेबेक मांड्याक गरजेची. घुमटा वयली थाप मांड्याची सुरवात करतात. गिटारूय वापरतात. ह्या वाद्यांचेर नदर मारीत जाल्यार आदली आनी अस्तंती प्रभाव एकठांय जावन विदेशी आनी गांवठी संगीताचो मिलाप जाला अशें दिसतलें. बायलो पानो बाजू वापरताले. ही रेशीम आनी सेद हांची करतात. तशेंच लांब हाताचे पोलके घालतात. केसांचो आमाडो बांदतात आनी तातूंत कितेंय खोयतात. हातांत एक आयणो धरतात. दादले फात मारतात तर गावाल व बोटाय मारतात. दादल्यांची आनी बायलांची अश्यो दोन राखो करतात. केन्नाय एक जोडपी मळ्यांत रावतात. बायलो जाग्यारूच धोलतात. दादले बायलांपासून कुशीक रावतात. पूण तांकां पळयत आसतना कोणूय म्हळ्यार मोग करपाक. Antigamente Mando era composto pela certa classe e também cantado pela certa classe elite, como se diz. Mas hoje todos cantam Mandô e ainda bem que está inculcado em todos os goeses
E assim é que nós guardamos a nossa cultura. मांड्याक सावकास ताल आणि वेगी ताल असता. धुलपदा वेळार ताल वेगान जाता. वेगी ताल आणि गिताचे रचनेतूय धुलपद मांड्या परस वेगळें. मांडो एक झेतान चींड जेवपाची वर्गाची असता, जाल्यार धुलपदां गांवठी कशी. O Dulpod vai falando de coisas diferentes, coisas que ocorrem na vida, seja político, seja qualquer coisa na aldeia, ou se alguém quer vingar ou dar uma piada a alguém, outro, que não está em boas relações, também fala daquilo. Neste caso, há um Dulpod que fala do peixeira que vai a Mapsá, e depois também fala de um cesto de flores. E em vez de dizer que as flores já voaram com o vento, diz que o cesto é que voou todo inteiro com o vento, né? O senhor tira o lenço na última parte do Dulpod, quando o senhor pensa que já tem conquistado a senhora. मांड्याक पारंपारीक लोकनाच म्हणू येता काय कितें हाचेर भरपूर चर्चा जाल्या. एक मत अशें आसा की मांडो गोंयचो न्हय आनी तो हेर गोंयच्या लोकनाचा उपरांत सुरू जाला. म्हणजे तो पारंपारीक लोकनाच न्हय, पण मांड्याच्या संगीताक जरी अस्तंती रूच आसली तरी गितां आनी ज्या खातीर ती गायल्यांत ह्यो गजाली गांवठी. वाद सोडुया, मांडो आजुनूय गोंयच्यो मोगाचो नाच जावन रचला. Ali, ali, alo, ali, ali, alo, ali, 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 ali.